नमस्कार येवकार गोवा टुनाइटात स्मिताळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। 7 जुजे आर्यालात मंत्री सुभाषाचे चिखल हल्ल्याच्या प्रकरणात 20 परस मायज लोकांड FIR। सुभाष म्हणटा आपणे थंडपणान परिस्थिती हाताळी। जुजे आर्यालात छत्रपतींचो पुतळो बसोवपा फाटल्यान लँड ग्रॅबिंग थळाव्यांचो आरोप बेकायदेशीर गजालीक छत्रपतींचो वापर चूक विजय क्रूज मागता पुतळ्याक सेक्युरिटी। हणजूण दर्यादेगेवयली कायदेशीर बांदकामां साल्वार करूंक सरकार सुप्रीम कोर्टात मुख्यमंत्र्याचे उतर इशू घेवन आमदार मायकल डिलायल्या मुख्यमंत्र्याच्या दारी। महाराष्ट्र महायुती मंत्रिमंडळान पास केले मराठा समाजाक आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यात 10% आरक्षण आमकाय 5% आरक्षण दियात मुस्लिमांची मागणी। गोय विद्यापीठाक केंद्राकडच्यान 100 कोटी सरकारान मागिल्ले 330 कोटी मुख्यमंत्री म्हणटा आनीक 200 कोटी पास करून घेवंक राज्य सरकाराचे यत्न। आणि फुडली ऑर्डिये मेरेन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार नाव वापरात सुप्रीम कोर्टाचो शरद पवार गटाक बावटो नावांक अजित पवार गटाचो विरोध दोनूय नावांकय सारकीच दिसतात। खबरो विस्तारान 7 जुजे ती आर्यालात मंत्री सुभाष फळदेसाईचेर चिखल हल्ल्याच्या प्रकरणात मायणा कुडतडी पुलिसेन 20 परस मायज लोकांड FIR रजिस्टर केला। पुलिसेक आडायले बेकायदेशीर पद्दतीन जमाव केलो मंत्र्याचेर चिखल माती फातर मारले म्हणून आरोप छत्रपती शिवरायाचो पुतळो बसयलो म्हणून वाद पुजेक म्हणून सुभाष थंय गेल्लो। सुभाष म्हणटा आपणे थंडपणान परिस्थिती हाताळी। सादे म्हणजे स्वेलिंग एक आशिल्ले ते स्वेलिंग हांवें घरा कडेनूच ट्रिटमेंट केलो। शिवजयंतीच्या दिसाक जर हांवें पुलीस कंप्लेन केल्ली संपूर्ण गोंयच्यान 1000-5000 लोक पुलीस स्टेशनाचेर जमतात। त्या पुलीस स्टेशनाचेर येतकच मॉब आसा तो अनकंट्रोल्ड जाता जमावाचेर कंट्रोल उरना म्हणून हांवें म्हजे सदविवेक बुद्धीक हात घालो आनी म्हणलें की आय शूड नॉट बी अ कॉज दिस इन्सिडंट शूड नॉट बी अ कॉज फॉर क्रिएटिंग कॉम्युनल डिसहार्मोनी। हांव तांचे कडेन 15 मिनटां सगळे शांतीन तांकां सगळे सांगलें की आमी चर्चा करपाची आसा आमचे रिप्रेझेंटेटीव घेयात आमी डेप्टी कलेक्टरान या आय विल रिजॉल्व द इशू व्हेरी पीसफुली। सगळो जो क्रावड आशिल्लो अनरुली क्रावड आनी ताणें प्लॅन केल्लो की सगळ्यो बायलांक मुखार धाडप बायलांच्या तोंडान सगळे स्कार्फ बांदप आनी तांणी मागीर म्हणजे हाजे जमनीचेर आड पडप आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे आर्टिफिशियल हें करप की अशे तरेचे इन्सिडंट जाले आमकां मारले ते करपाक हांवें दिलें ना। 7 जुजे आर्यालात छत्रपतींचो पुतळो बसोवपाच्या फाटल्यान लँड ग्रॅबिंग म्हूण थळाव्यांचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटा बेकायदेशीर कामाक छत्रपतींचो वापर करता आसत जाल्यार तो तांचो अपमान। आपाचो आमदार क्रूज म्हणटा कलेक्टर पुलिसेन पुतळ्याची सेक्युरिटी सांबाळची कितें अपकीर्त जालें जाल्यार थळाव्यांचेरूच येवपाचें छत्रपतीच्या नांवाचो गैरवापर खपोवन घेवचो ना सुभाषूय उलयला। 7 जुजे ती आर्यालात छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसोवपा फाटल्यान थळाव्यांक लँड ग्रॅबिंगाचो दुबाव पुतळो बसोवंक विरोध ना कितें आसा तें खंय कायदेशीर जावपाक जाय। कितें चल्ला तें आमकां कळना तो आमकां भंय आसा लँड ग्रॅबिंग चलता हांगासर आनी हे प्लॉट करून विकपाचे आनी शेतांतल्यान रस्तो करपाक सोदता हे आमकां कन्फ्युजन जाल्लें आसा आनी लोकां मदीं भंय क्रिएट करपाचो हे स्टॅच्युआच्या नांवान हें काम चालू केलें काल तेंच्यांनी। आमचो डिमांड आसा कितेंय करता जाल्यार विदावट NOC हो प्रायर परमिशन पंचायतीसून वचपा जाय न्ही प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करपा जाय। मंत्री सुभाष फळदेसाय कडेन लोकांचे म्हणणे मांडपी गोवा फॉरवर्डाचो फ्रेडिक कालच्या बोवाळांत इंजर्ड हॉस्पिटलायज
खबरेक गेल्लो विजय म्हणटा बेकायदेशीर कामांक लागून कोणेय शिवाजी महाराजांचो वापर करता जाल्यार चुकीचे. कितें आसा ते खंय कायदेशीर जावचे. हो जागो हे जाग्याक एक्सेस ना आनी एक्सेस घालून घेवपाक एका मनशान हो स्पॉन्सर केलो कित्याक वूड कम टू इनॉग्रेट एन इल्लिगल प्रोजेक्ट. फर्स्ट थिंग तो थंय गेला आसतलो ताजे खातीर असो हांव बेनिफीट ऑफ डावट ताका दिता. पूण ताणें ताजेर इन्क्वायरी करची ना की ही जमीन कोणें घेतिल्ली, ही जमीन सब डिवायड करूंक मेळटा लिगली ओ ना, ताजेर टेनन्सी केस चलता काय ना, टेनंट एक्सेस दिवंक सोदता काय ना. दीज आर ऑल अदर इश्यूज. छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांव मिसयूज करप, एक इल्लिगल काम करपाक म्हणल्यार शिव छत्रपतीचो हो अपमान. आनी हो अपमान खंयचोय एक स्वाभिमानी गोंयकार केन्ना मानून घेवचो ना. हांवूय शिवाजी महाराजाक मानपी. आमदार क्रूज सिल्वा म्हणटा कलेक्टरा कडेन पुतळ्याची सेक्युरिटी पळोवची म्हूण मागला. अपकिर्त जाल्यार थळाव्यांचेरूच येवपाचे. सो आयज हांव कलेक्टराक मेळ्ळा. जो स्ट्रक्चर स्टॅच्यू थिंगा घालपा दिला, डिप्युटी कलेक्टर आहले पुलिसां सोगट्यांनी थिंगा घालपा दिला, तेच भाशेन तेजो सेक्युरिटी तेणी चोवपा जाय. कित्याक तेंच्या एकल्यान मेंबरान ओपनली सांज जे आर्यल MLA थ्रेटन केल्लें आहा. जरी तो स्टॅच्यू कितें जाल्यार MLA आनी सांज जे आर्यल ते रिस्पॉन्सिबल आसतलो. ते घालपाक दिला कोणें, डिप्युटी कलेक्टरान दिला, पुलिसांनी घालपाक दिला. इतले लोनली प्लेसीस दिला, थिंगा कोण लोक ना, थिंगा लायट ना, कांयच ना. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचो बेकायदेशीर कामांक वापर जाता जाल्यार आपुणूय वगीर रावचो ना. सुभाष उलयलो. हांव म्हणटा दीस इज अ एलिगेशन, बट इवन इफ दॅट एलिगेशन कम्स आउट ट्रू, then I will be sitting across, I will see to that under that banner छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली कोण तरी लँड ग्रॅबिंग करतलो किंवा थी प्लॉट करून विकतलो आनी कमर्शियल एक्टिविटी करतलो जाल्यार तें जावचें ना. इल्लिगल कामाक आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या सकयल जावपाक दिवचें ना, हो म्हजो निर्धार आसा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी श्यामसुंदर फडते. हणजूण दर्या देगेवयली कायदेशीर बांदकामां साल्वार करूंक सुप्रीम कोर्टान वचपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. कळंगूटचो आमदार मायकल डिलायलाक घेवन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पावलो. कायदेशीर वेवसाय बंद जावपाक जायना. पंचायत सचिवान लायसनां दितना काण केला. पंचायतीचेर कारवाय जाय म्हणून मायकल उलयलो. पोगो बिलावयल्यान आर्जीकूय जाप. अंजुणची दर्यादेगेवेली 175 बांदकामां सील करात म्हूण हायकोर्टान पंचायतीक निर्देश दिल्यात. ते फाटभुंयेर इश्यूज सोडयता म्हूण आमदार मायकल आनी दिलायला लोबो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मेळ्ळे. कायदेशीर बांदकामां साल्वार करूंक सुप्रीम कोर्टात वता. लिगल काही स्ट्रक्चर आसलेले जाचे रॉंग पंचायत आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी कितें तरी रॉंग कोर्टान सांगलें की रॉंग एफिडेविट दिले. बट तेजे लोकां खातीर जे आहा पळय न्ही योग्य न्हू. तेचे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा, जो ट्रेड लिगली बिजनेस करता, तेजेय बी अशा पद्दतीन सील करप योग्य न्ही. आमी सांगलां की हायकोर्टान इंटरव्यून फायल करचें, बट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फायलिंग द इंटरव्यून इन द सुप्रीम कोर्ट against that order in the favor of people those who are having the legal construction license and a legal business license. तांकां दिवपा खातीर गव्हर्मेंट तांकां मदत करपाक तयार आसा. कळंगुटेचो आमदार मायकल डिलायलाक घेवन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पावलो. खंयच्याच पंचायत सचिवान कलम 100 वरवीं परमिशन दिवंक ना. खरें म्हळ्यार दिवंक जाय आशिल्लें मायकल उलयलो. जे कडेन DCZMन परमिशन दिलें, पंचायतीन परमिशन दिलें आनी तेजे उपरांत जे पंचायतीन तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय आसलें फॉर टेम्पररी हट्स ते दिवंक ना आनी तांकां डायरेक्ट ट्रेड लायसन दिलें. सो वाय शूड द लोकल्स बी पेनलायज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक बींग डन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत. म्हणजे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आहा तेणें मिस्टेक केल्या म्हणून आमचे लोकल कित्याक पेनलायज जावं. पोगो बिल असंविधानीक म्हणून आमदार लोबो आर्जीचेर घसरलो. पोगो बिलाचेर आमचें डिस्कशन काय ना. गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया आनी जो तो लोकलांक फटयता आनी फटोवपाचो प्रयत्न करता ते टोटली इलिगल, अनकॉन्स्टिट्युशनल. दॅट बिल वॉट ही इज ट्रायंग टू बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. सो वी कॅनॉट ब्लेम द गव्हर्मेंट ऑफ द डे. इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड युअर ओन हाऊस टुमॉरो इन मुंबई, इन कर्नाटका, वेरेवर ही से यू कॅन गो अँड बिल्ड. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी वांगडा साहिल मांद्रेकार. महाराष्ट्रात शिंदे मंत्रिमंडळान मराठ्यांक शिक्षण आनी नोकरीत 10% आरक्षण दिवपाचें बिल पास केलें. आदल्या आरक्षण कोटाक हात लायनासतना हें आरक्षण म्हणून एकनाथ शिंदेन बिल घालां.
आता आरक्षण 62% पावलें. आता महाराष्ट्रातल्या मुस्लिमांनी शिक्षण आनी नोकरीत 5% आरक्षण जाय म्हणून नेट धरला. गोंय विद्यापीठा खातीर पीएम उषा स्किमी सकयल केंद्राकडे सुमार 330 कोटी रुपया मागिल्ले. 100 कोटी मेळ्ळे. विद्यापीठाच्या उदरगतीचे फाटभुंयेर म्हत्वाचें पावल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आनीक 200 कोटी घेवंक खंय यत्न चल्ला. विद्यापीठ आनी उच्च शिक्षण खात्याक घेवन हेर अनुदानीत कॉलेजांनी केंद्राक संशोधन प्रकल्प धाडचे म्हणून उलो. आज आमकां इट इज अ प्राउड फील फॉर मी एंड फॉर द युनिवर्सिटी द 100 crores ऑफ रुपीज अंडर नेहरू ह्या स्किमीच्या सकयल आमकां 100 crores ऑफ रुपीज आज युनिवर्सिटीक मेळटा. Another 200 crores of rupees we are already trying at our level. आमचे presentation by our Secretary Education, our Vice Chancellor had given the presentation, whatever the documents we have submitted. आमचे तर म्हणते आसा की ग्रँट इन एड आणि अनएडेड सगळ्यो ज्यो इन्स्टिट्यूशन आसा ह्या सगळ्या जाणांनी अशा पद्धतीच्या सगळ्या फंड्सा खातीर त्या सगळ्या जाणांनी एप्लाय करचे. आज रिसर्चा खातीर सगळ्यात व्हडलो स्कोप हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात दिला. म्हणजे इवन दो आपल्याक जर एखाद्या कॉलेजीत रिसर्च करपाक जाय आसत जाल्यार ताका पुराय तेंको गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिवपाक लागला. ताच्या खातीर म्हणजे समोर बसलेले सगळे प्रोफेसर्स आनी एड्युकेशनिस्ट आहा तांच्यांनी बाकीच्यांकूय बी प्रमोट करचें. म्हणजे पुराय गोंयांतल्यान अशा पद्दतीन जर रिसर्च प्रमोट जावपाक लागलो आय थिंक दॅट वील इन फ्युचर आमकां जें म्हणटा की आमकां सायंटिस्ट म्हण किंवा बाकीचे भुरगे रिसर्च फिल्डान वयचे ताच्या खातीर खूब मदत जातली. सुप्रीम कोर्टान शरद पवार गटाक फुडली अर्दे मेरेन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार नांव वापरात म्हूण सांगलां. अजित पवाराचो गटूच खरो राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या निर्णया आड शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टात. दोनूय पक्षांचें नांव सारकेंच दिसता. हें नांव नाका म्हणून अजित पवार गटान विरोध केल्लो. दिल्ले मुजतीत कोयराविल्या खातीर कायम स्वरुपी MRF फॅसिलिटी उबारूना म्हणून हायकोर्टाचो सांगावेले भाटी पंचायतीक धपको. भाटीच्या पंचांनी डेपॉझिट केल्ले 5 लाख रुपया जप्त केले. तशेंच सरपंचान कोर्टाचो आदेश मानूंक ना म्हणून नोटीस काडल्या. फुडली सुनावणी 28 फेब्रुवारीक. फनेल झोनांतली घरां मोडपाची मुरगांव पिडयेची कारवाय खर जावंक लागल्या. नौदळाची NOC पंचायत TCPची मान्यताय आशिल्ली 3 घरां मोडपाक लागिल्ल्यान लोकांचेर आकांत. डॉक्युमेंट दाखोवन सुद्दां खंय MPDA आयकूंक तयार ना. लोकांचो बोवाळ. NOC आमकां 2013 मागीर तेच्या मागीर हांवें घर बांदलें. 2016 म्हजें कंप्लीट जालें. आतां 2024 चालू आसा घर बांदून. आतां आमकां नोटीस येता की तुमचे एरिया चड आसा एक्स्ट्रा त्या खातीर आतां मोडपाक लागले. आमचे सगळे कडेन NOC आसा, पंचायती आसा, PDA आसा, सेलेट सगळें आसा. तरी आमकां आतां जबरदस्तीन तोडपाक लागले. हमको थोड़ा टाइम ही नहीं दे रहा है वो कुछ किधर आगे देने के लिए. 8 दिन के अंदर ही हमको ज़्यादा और 10 दिन टाइम नहीं हमको कुछ आगे थोड़ा देखने के लिए. 2 दिन टाइम दे रहा हम. परमिशन घेऊन आम्ही काम केला. त्यांना हाईट किती दिलेली तुम्ही? 350. 3 मीटर 50. हय. नेवीचे NOC आसा 350 आसा आमचे. आणि आता किती म्हणतात? आता म्हणटा 180 कार्ड म्हणतात ते. वयल्यान 350चे 340चे आहा म्हजो स्लॅब आता 10 सेंटी अजून कमीच आसा. तितूंतले 180 आनी कार्ड म्हणटात. आता 160 उरता, 130 उरता. सॉरी PDA आमी सबमीट केला पेपर. सकाळी फुडें आज सबमीट केला तरी हांगा काय एक्सेप्ट करनात. एक फनल झोनाचेर आमी हांगा आसा आनी आयज आमी एक पळयलां की मोर्मुगांव PDA जे आसा तांच्यांनी एक डेमोलेशन ड्रायव्ह घेतलेली आसा. पार्शियल डेमोलेशन चालू आसा आनी हायटीक लागून ही खंय तरी हायकोर्टाची ऑर्डर मान्य करून PDA आयज डेमोलेशन करता. पूण आयज जे आमकां कळून आयिल्लें आसा आयज एक 3 घरां डेमोलेशनाची प्रकार चालू जालो. पूण जेन्ना आमी पयले एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आमकां सेपरेटली आयली की हे जे 3 घरां आसा जाची आयज डेमोलेशन जावपाची PDAच्या हातींतल्यान तांचे कडेन सगळेच परमिशन आसा इन्क्लुडींग नेवल NOC. तरी एक लिगल बांदलेलो मनीस आपले पयशे आनी टायम वेस्ट करून बांदलेलो मनीस आयज त्रासान पडलेलो आसा. नेवीची NOC आसतना सुद्दां ताजी घरां जेन्ना डेमोलिश जाता जेन्ना ते मनीस हेल्पलेस जाता ताणें वचचें खंय? ताणें कोर्टान वचचें काय PDA कडेन वचचें काय ताणें नेवी कडेन परते रिक्वेस्ट करचें कितें करचें? ताणें जे कडेन NOC आसा, नेवल NOC आसा, PDAचें परमिशन आसा आनी सगळे परमिशनां आसतना सुद्दां जेन्ना डेमोलेशनाचेर येता ते मनशान कितें करचें हो एक मोठो प्रश्न हांगा दाबोळेन पडलेलो आसा. वास्कोच्यान पुणर मिडिया खातीर विक्रम नायक.
पोंबुर्फा ओळावले फॅशन डिझायनर तरुण तहलयनीच्या बांदकामाचेर गांवचो लोक फुर्योज. फुडले बांदकाम प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण फक्त सेटलमेंट झोनान करतलो म्हणून तहलयनीन कोर्टांत दिल्ले उतराचेरूय याचिकादार लोक सातिस्वेत ना. गांवचो लोक म्हणटा प्रतिवाद्यान सुवात आशिल्ली तशी करची, नेम मोडिल्ल्यान ताका फायन मारची. द मॅटर ऑफ तरुण तहलानी तेणे एक रिप्लाय केल्लो आनी आमकां एडवांस कॉपी दिल्लो सांगपाक की ते टू गिव अ क्वायटस टू द मॅटर म्हणल्यार मॅटर डिस्पोज करपाक तेणे सांगलां विदाउट प्रेजुडीस टू हिज रायट्स एंड कंटेन्शन्स एंड विदाउट प्रेजुडीस टू गेटींग झोन कन्वर्जन इन अकॉर्डन्स विथ लॉ दॅट तो फकत सेटलमेंट झोनात एज पर RP 2021 तो तेगे डेव्हलपमेंट करतलो. आमी हॅपी नाशिल्ले कित्याक आमचे पिटिशन गायले तेन्ना आमी सांगलोले की ते टेक्निकल क्लियरन्स दिला, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला, कन्वर्जन सनाड आनी फॉरेस्ट क्लियरन्स ते सगळे दिले दे वर आउटसायड द सेटलमेंट झोन इन ऑर्चर्ड लँड एंड इन नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स आनी तेच पासत आमी पिटिशन गायल्ले ते क्वॉश करपाक आनी सॅटिस्फायड करपाक. आतां फकत तुवें सांगलें जाल्यार हांव फकत सेटलमेंट झोनान काडटा म्हणून तें सामकें न्ही. कित्याक तुवें आतां आउटसायड सेटलमेंट झोनान तुमी डेव्हलपमेंट स्टार्ट केला. यू हॅव डॅमेज्ड द लँड, यू हॅव एक्सकवेटेड द लँड, यू हॅव ऑल्सो टच्ड नो डेव्हलपमेंट स्लोप, सो यू हॅव टू रिस्टोर द लँड. आनी आमी एफिडेविट इन रिजॉयंडर फायल केल्या सांगपाक की आमी हॅपी ना ह्या स्टेटमेंटाचेर कित्याक तेणें हे सगळे परमिशन दिले ते क्वॉश जावपाक जाय आनी तेणें रिस्टोरेशन करपाक जाय आनी तेका एक फायन पासून पडटा तेजेर बिकॉज वेन यू डू construction contrary to the regional plan then you are fined 1 lakh rupees. संवसारांत गोंय पयलें ग्रीन टुरिस्ट हॉटस्पॉट करपाच्या नजरेन सरकाराचो यत्न चल्ला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. इंडिया क्लायमेट एंड डेव्हलपमेंट पार्टनर्साची दोनापावला बसका जाली. पर्यावरणाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान वर्ल्ड बँकेचे जोड पालवान इनोव्हेटिव्ह ब्लेंडेड फायनान्साची वेवस्था केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. I appreciate the World Bank team and for its technical and financial support and for choosing the Goa to be designed to set up the new blended finance facilities and which is of first of its kind in the country. This is will empower us to lead the pioneer the climate focus initiatives in the state. Goa is striving and planning to become probably the first greener tourist hotspot on the global map. A strategic roadmap is already being put up in place. Once again, I am pleased to announce that the Goa is happy to collaborate with the World Bank, NABARD, SIDBI, PCI and BCG and associate organizations to take all the possible efforts to activate the platform of the blended finance facilities in the first of its kind initiatives in the area of the climate and disaster adaptation mitigation. I am happy to inform you that the state has received a sanction of approximately 700 crores from the IIT Alumni Council for replacement of our existing transport fleet. The government of Goa moves on to implement its state action plan on climate change and the Clean Energy Roadmap 2050. The state government is committed to a greater resilience and adaptation, thus adopting a multi-sector and blended finance approach, which will be the key to crowding in private capital for large-scale climate-smart investments. The government of Goa's partnership with the World Bank aims to implement a unique sub-national blended finance facility, fostering low-carbon besides climate-resilient development. मोहन बागाना आड विनिंग मोमेंटम ब्रेक जाल्या उपरांत परत जैत जोडूंक FC गोवा सज्ज. फाल्यां फातोड्या स्टेडियमार नॉर्थ ईस्ट युनायटेडा आड मॅच. 28 पॉयंटां सयत FC गोवा सध्या तिसऱ्या सुवातेर आसा. ही मॅच मोठ्या मार्जिनान जिखून टॉप पोझिशन जोडपाक FC गोवा यत्न करतले.
FC गोवाच्यो निमाण्यो 3 मॅची उरल्यात. You never know where or when will be the most difficult game. We know now that we are facing a team with a good coach. The team is better than in the first leg because they signed 2 foreigners that they increase the level of the team. But we know that we play against Northeast, but we know that we are FC Goa and we need to enter in the pitch tomorrow with maximum concentration, focus, and let's go for the game. Obviously, it's not crazy attack, but we need to show good mentality to win this game. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.